हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं? समजता तुम सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी बी इचोय आय सगळीं बरीं फीट अँड फायन. सो फ्रेंड्स, आयज हो व्लॉग हांव करतलें स्पेशली मुगेलो एक रेसिपी व्लॉग येतलो. ओके, आनी तो कितें रेसिपी व्लॉग तो हांव तुमकां मागीर सांगता. बट तेच्या पयलें हांव तुमकां सगल्यांक थँक्यू म्हणून सोदिता. काळजानसून थँक्यू आमकां इतू सपोर्ट करपाक, आमकां इतू मोग दाखोवपाक, स्पेशली मुगे दोगांयकू भुरग्यांक. ओके, तुम इतू मोग दाखयताय आमगे चॅनलाक, आमगे व्लॉग्साक इतू सपोर्ट कोताय तुमी. सो थँक्यू वेरी मच. सगल्यांनी आमगे व्लॉगा लायक केला, कमेंट्स केले आमकां मोटिवेट करपाक. तुमगे एक एकले कमेंट्स हांवें रीड केला आनी बरें दिसोलें सगल्यांगे रीड कोन्न. येस, गिव अप करपा म्हूण न्हू तो व्लॉग. लायक हांवें म्हणजे तुमकां सांगना लायक हांव व्लॉग एंड एश करपा म्हूण न्हू. बट केन्ना केन्ना लायफान दिसोता लायक एक टायम असो एक मूड स्विंग्स म्हणपाचें कितें म्हणपा तें हांव नोको. बट दिसोता लायक पूर दिसोत अशें लायक व्लॉगींग बंद करचें नाका, कितें करचें. केन्ना येता टायम बॅड टायम येता मूड स्विंग्स येता. सो दिसोता बंद करचें काय व्लॉगींग करपा अशें दिसोता. बट दॅट डजंट मीन की हांव व्लॉगींग बंद करतलें. नो, नेवर. आनी तुमी आमकां इतू सपोर्ट दिताय. सो तें चोयन आनी व्लॉग हांव तुमकां दिसोता हांव व्लॉगींग क्वीट कोतो म्हणून. नो, नेवर. सो थँक्यू तुमगेलो इतू मोग दाखोवपा आमकां. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो तुम जायत जाणांक सांगलोलें आमकां रेसिपीज दाखोय, रेसिपीज व्लॉग काड. ओके, सो हांव तुमकां आयज आनी एक रेसिपी घेवन येयलां मुगेली. ओके, मुगे भाशेन सिंपल आनी इजी म्हूण तेश कोन्न. सो ती रेसिपी म्हळ्यार गोवन चोरिजो स्टफ्ड स्क्विड्स. ओके, चेरीज घालून स्टफ केलोल्यो स्क्विड्स. सो हांवें मुगे व्लॉगाचेर तुमकां दाखोवना, हांवें प्लेन केलोल्यो. ओके, बट हे पाटी हांव तुमकां दाखयतां चेरीसां. ओके, चोरिजो घालून स्टफ केलोल्यो स्क्विड्स मुगे भाशेन इजी आनी सिंपल वे. आय होप की तुमकां सगल्यांक लायक जातो मू ही रेसिपी. आनी एंड सो चोयाय. ओके, रेसिपी स्कीप कोनाकाय. आनी येस, हांव इनग्रिडियंट्स सगळे डिस्क्रिप्शनाचेर घातोलें, चॅक कोराय. ओके, इनग्रिडियंट्स. ही मुगे रेसिपी तुमकां लायक जाल जाल्यार विसरो नाकाय कमेंट करपा, लायक करपा, शेअर करपाक आनी आमकां सबस्क्रायब करपाक. ओके, तुमगे सपोर्ट आमकां जायो, तुमगे मोग आमकां जायो. अशी करून कंटिन्यू दवराय. आनी चल पोतून तुमकां काळजानसून थँक्यू. ओके, आमकां इतू सपोर्ट करपाक कालचे व्लॉगाक. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी चल या आतां रेसिपी स्टार्ट करुया आमगेली गोवन चोरिजो स्टफ्ड स्क्विड्स. चल या किचना. सो फ्रेंड्स, हेचोय हांवें घेयले स्क्विड्स आमी काल लुलूसून हाडल्यो. हेचोय बऱ्यो आहल्यो अश्यो फ्रेश, बऱ्यो ओळ्ळ्यो अश्यो. सो आतां हांव तें आतां क्लीन कोतां बऱ्यो कोन्न. दाखयत तुमकां कितें कोन्न क्लीन कोत्ता तें. आनी हे पाट हांव दुसऱ्या भाशेन एश कोतां दाखयतां. ओके, कोटो तुमकां. चल, हेचोय स्क्विड्स ते एश कोन्न सगळें भितोयलें काट हांव सगळें. ओके, बरें कोन्न काडाय, बरें क्लीन कोराय भितो. आनी मागीर हेचो एश कोन्न काडें आहा तें सगळें बरें को काडपाचें. आनी हांव हे बी सगळे काटा. ओके, हांव दोना कांय भायलें सगळे काटा. ओके, हेच बरें को क्लीन करा एश कोन्न. सो हिचोय एक जाली एश कोन्न. आतां सगल्यो क्लीन करपाच्यो. आनी हेचोय ह्यो घेता हांव टेंटिकल्स एश कोन्न कट कोतां. हेचो हें भितोयलें काडपाचें. ओके, हेचो ह्यो बऱ्यो क्लीन कोतां आनी हांव सायडी दवरतां. हांव एश कोन्न कित्याक कट कोत्ता तें हांव तुमकां मागीर सांगता. सो हेचोय सगल्यो हांवें स्क्विड्स बऱ्यो क्लीन केल्याय, वॉश केले तांकां बरें कोन्न.
आनी सायडी हांवें ते काळले न्हू स्क्विड्साचे तेय बी हांवें बरें वॉश केले आनी हे हांव आतां बारीक कट कोतोलें आनी हे चोय हे टेंटिकल्स ओके स्क्विड्साचे हे हांव दोतां दाखयत तुमकां मागीर कित कोत्तें. सो फ्रेंड्स हे चोय ते स्क्विड्सां हांवें थोडेशें टर्मरीक घायलां थोडेशें सॉल्ट घायलां आनी हांव मिक्स कोतां आनी सायडी दोतां थोडे वोगोत. आनी ते शिकोन हेचो हे बारीक कट केलें आनी तेंकाय बी सॉल्ट आनी थोडेशें टर्मरीक लायता मिक्स कोता आनी सायडी दोता. आनी होचो ह्यो आमगेलो मेन इनग्रिडियंट चेरीसां ओके हांवें फकत एकू घेयला म्हाका चड स्पायसी नाकमू अनायरा लागो बट तुमी चड घेवपा जाताय ओके तुमकां जाय तितूले टेस्टा कितू टेस्ट जाय न्हू चेरीसांचो तेश कोन हे हांवें व्हडलें एक चेरीस घेयला ओके बीग सायज ती. सो हे हांव आतां जेदो हांव मसालो करतलें तेदो घातोलें आनी हांव घातोलें हेचोय रेचादो मसाला स्पेशली होम मेड मुगे मामीन केलोलो. हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलोलें तुमकां कोडे ऑर्डर जायी होम मेड ओके जाल्यार हांव हिंगा सकयल डिटेल्स घातां तुम ऑर्डर प्लेस करपा जाताय. हिंग घेयल्याय हांवें हेचोय 4 ऑनियन 3 गार्लीक घेयला आनी 1 टोमॅटो घेयला भितरल्यो बी काडल्या हांवें आनी आतां हांव कट कोतां. सो फ्रेंड्स हेंचोय सगळें हांवें कट केलें आनी आतां आम कोरया फिलींग ओके भितर भरपाचें स्क्विड्सांक दाखयत तुमकां. सो हिचोय हांवें घेयल मुगेली स्टेनलेस स्टील पॅन तितून घायलां कोकोनट ऑयल आनी आतां हांव हितून घातां दाखयत तुमकां नेक्स्ट कितें घात तें. हांव घातां हेचोय 2 चिमटी एश्यो जिरा चिमटी म्हळ्यार एक हाफ टीस्पून एश घालाय ओके हाफ टीस्पून जिरा घायला आनी आतां हांव घातां हांवें गार्लीक कट केलो तें बारीक गार्लीक घाल्या हेचोय बरें मिक्स करुया. चड आमकां भाजपा नाका सारकें चडूय ब्रावन एश करपा नाका लायक स्लायट तें मातशें सॉफ्ट जालें बस इतलें जाय आमकां ओके. तें बरो भाजयता हांव आतां. होचोय गार्लीक बरो भाजला आनी आतां हांव हितून घातां हांवें कट केलो तें हेचोय ऑनियन घाल्या आनी आतां बरें मिक्स कोत्तें. ऑनियन आमकां चडूय ब्रावन करपा नाकाय बरें सॉफ्ट जावपा अशें इतलें फ्राय करुया चड ब्रावनीश कोनाकाय मातशें ओके. आतां हांवें फ्राय जावपा दोता. सो हेचोय ऑनियन भाजले ओके मातशें बरें एशें को सॉफ्टेस्ट जालें
बस हेज्या चड आनी फ्राय करपा नाका आमकां. आतां हांव हितून घातां हांवें टोमॅटो कट केलो ते. हेचोय घालया टोमॅटो. बरें मिक्स करुया. हेचोय बरें मिक्स कोता टोमॅटो आनी कूक जावपा दवरता. सो हेचोय टोमॅटो जाला कूक. मातशें एश को सॉफ्टेस्ट जाला. तुमकां तरी बेगीन सॉफ्ट करपा जाय जाल्यार इल्लें सॉल्ट उडोवपा जाता वयर. रोखडें कूक जातलें. ओके सो आतां नेक्स्ट हांवें हे बारीक कट केलोले ते घातां. ओतून मिक्स कोता बरें. आनी आतां हांव ते कूक जावपा दवरता मातशें उगो तेंचो हिंगा. सो फ्रेंड्स होचोय आमगे मसाला सगळो बरो भाजला. ओके ऑनियन टोमॅटो आनी ते स्क्विड्सा कट केलो ते पीस. आनी आतां हांव घातां हेचोय सॉसेज चेरीस घातां हेचोय. तुमकां जाय जाल्यार सुबेज घाल्यार ओके. हांव थोडीशीं घातां. आनी आतां हांव घातां हितून होचोय रेचाद मसाला. तुमकां जाय तितू घाल्यार तुमगे टेस्टा प्रमाणें. हांवें दिसतू घायला. आनी आतां हांव हितून घातां थोडेंशें सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. आनी आतां आमी तें सगळें बरें को मिक्स करुया आनी बरें कूक जायन दी. सगळें बरें को कूक जावपा जाय. चेरीसा मास घायल म्हणटे न्हू आनी तितलो टेस्ट येता. स्क्विड्सां बरें लागता. हांवें तुमचो आसतलें थोडें घायलां बट तुम सुबेज चेरीस घाल्याय तेंचे न्हू आनी टेस्ट येता आनी गोस्त बरें लागता खावपा मागीर स्क्विड्स. ओके सो आतां हेचोय कूक जायन दी. बरें कूक जायन दी. चोडूय करपूय नाका आं. मातशें दिसतू कूक जायन दी. थोडोसो उगो तेसो. सो फ्रेंड्स हेचोय म्हगेलें बरो भाजोला. ओके बस इतलें. आनी चड कूक कोना. बरें जालें म्हगेलो मसाला रेडी. आनी हितून आनी टेस्ट बरो हें जावपा एनहेन्स जावपा हांव घातां थोडेंशें शुगर. तुमकां जाय जाल्यार स्कीप कोराय ऑप्शनल. आनी आतां लास्ट मुगे इन्ग्रेडियंट मुट्टो आतां हांव घातलें हितून बारीक कट केलोली कोथमीर. आतां बरें मिक्स करुया आनी जालो आमगेलो मसाला स्क्विड्सां भितर घालपाचें रेडी. सो आतां हांव मसाला थोडोसो उगो थंड जावपा दवरतलें. मातशें लिवपा दवरता. सो हेचोय सगळे स्क्विड्स मुगेल्यो हांवें दवरल्यो त्यो मॅरिनेशना. आनी हे टेंटिकल्स हेचोय ओके दाखयत तुमकां हांव आतां ते कित करपा तें. सो हेचो हे स्क्विड्सां आमी आतां सगळो मसाला भरया. असो घालया. मसाला बरो लिवलो आनी आतां हांव ते सगळ्यांचे बरें को एक एक कोन स्क्विड्सां भितर घातलें. हेचोय पयलीं तुमकां हांव एक कोन दाखयतां. इश्को बरो मसाला घालया आनी चोडूय बी भोवनाकाय ओके. ओवरफ्लो कोनाकाय कित्याक ते जेदो कूक कोतली न्हू फ्राय कोतली ते दोणा ते मागीर न्हू फुट्टा एशको आख्खो मसाला भायर येता. सो चोड भोवनाकाय दिसतू घालाय
चड ओवरफ्लो कोनाकाय दिसतू हेचो एश कोन आनी आतां हांव तेका हेचो त्यो हांवें टेंटिकल्स कान दवरल्यो त्यो एश कोन घातोलें आनी तेंकां टूथपीक लायतलें सारकें चोय ओके हिंग मातशें डिफिकल्ट लागता तुमकां तें मातशें एश कोन्न भायर सोता सो बरें कोन्न म्हाका हिंग मातशें त्रास पडले फर्स्ट हेका हेचोय भायर सोताय ओके सो मातशें पेशन्स जायो हिंगा सुसेगाद पासियेंसान घालपाचें सो हिचोय मुगे जाली एक एश कोन्न ओके एश कोन्न बरें टेंटिकल्स एश कोन्न भायर घालपाच्यो सो एक जाली आनी आतां हांव सगल्यो कोता आनी दाखयत तुमकां सो फ्रेंड्स हेचोय सगल्यो केला हांवें आनी हेचोय बऱ्यो दिसता एश कोन्न भायल्यां ओके एश कोन्न केले म्हणटा ते तेंचे त्यो टेंटिकल्स आहाय त्यो आनी आतां हांव तेंकां न्हू थोडोसो आनी रेचाद मसाला लायतलें एश कोन्न भायल्यां हेचो एश कोन्न बरें को मसाला लावपाचो हाटल्यां बी सगलें आख्खो बरो कोन्न सो हेचोय जाल्यो स्क्विड्स रेडी आतां आमगेल्यो टायम येयला फ्राय करपा तेंकां ताकूय तुमकां हांव कितको फ्राय कोत्तें चल कोरया फ्राय सो हिंग येयलें मुगेलें स्टेनलेस स्टील पॅन आनी हितून घायलें मुगे कढीपत्ता हांव मुगे सगळ्या जेवणाक कढीपत्ता घातां तुमकां जाय जाल्यार स्कीप कोराय गायनाकाय ओके आनी आतां बरें फ्राय करपा दवरता कढीपत्ता आनी होचोय घेयला रवा आनी रवा लायता हांव आतां स्क्विड्सां आनी फ्रायींग पॅनां घातां सो हेचोय हांवें स्क्विड्सां बरो रवा लायला एश कोन्न ओके सो आतां त्यो आमी फ्राय कोरया हेचोय एश कोन्न आनी आतां हांव त्यो सगल्यो रवा लायता आनी घातां फ्राय करपाक सो आतां त्यो बऱ्यो इवनली कूक जावपा न्हू हांव वयर थाली घातां हेचो एश कोन्न आनी बंद कोन्न दवरतां बरी कूक जावपा सो हेचोय हांव येयलां आतां पोतून चॅक करपाक आनी हेचोय बऱ्यो बंद कोन्न दवरलो म्हणटा एश कोन्न बऱ्यो कूक जाताय आनी न्हू रवा सुटलो आसतलो ओके सो तो रवा सुटो तो आसली तें आमकां नाका सो आतां हांव हेचो टर्न कोतां स्लोली एश कोन्न टर्न कोराय ताचो एश को रवा सुंटलो सो ते नो प्रॉब्लम आनी हांवें पोतून बंद करून दवरलें आनी हेचो मातशे वगतान हांव आयको येयलां चॅक करपाक जाले जाल्यार मुगेल्यो आनी हेचोय बऱ्यो जाले अश्यो फ्राय एक पाट चॅक कोन्न चोयाय बारीकशी एश कोन्न यू नो नायफ थोडेशे कट कोन्न चॅक कोराय स्क्विड्स जाले वो कितें चॅक करपाक पडटा सो म्हाका दिसता तशें मुगे जाल्यो सो फ्रेंड्स हेचोय हांवें तेशी कोन्न फ्राय केल्यो ओके सगल्यो स्क्विड्स आनी हेचोय कांय बऱ्यो जाले त्यो तो रवा तुमगेलो न्हू सारको म्हणजे पोटा वोत बी जाल्यार ते टेंशन घेयनाकाय ओके स्क्विड्सचोय कांय बऱ्यो जाले त्यो बऱ्यो जाले बऱ्यो कोन्न फ्राय जाले आनी खावपाकूय सारक्यो टेस्टी लागतले नो डावट
ट्राय कोराई रेसिपी मुंगेली स्क्विड्स ओके गोवन चोरिसो घान तितू यम्मी लागताय सारकी एक पाटी ट्राय कोराय आणि सांगाय म्हाका कमेंटा ओके तुम ट्राय कोन चाल मुट्री सो फ्रेंड्स हांव व्लॉग हिंगा एंड कोता ओके म्हाका कमेंटा सांगाय आयची ही मुगेली स्क्विड्स गोवन यू नो चोरिसो घान केश लागोल ती तुमकां ओके स्टफ्ड स्क्विड्स म्हाका कमेंटा सांगपा विसरो नाकाय ते शिकोन लायक कोराय कमेंट कोराय शेअर कोराय एंड येस फ्रेंड्स सब्सक्रायबूय बी कोराय तुमकां हांव एशिकोन बोऱ्यो रेसिपीज हाडटले इन फ्युचर Thank you for all the love and support. Moga आसूं. Bye. Comment, share, subscribe. The Golden Race Family.